ऑगस्ट म्हयन्यान पयलेच खेप पर्यटन खात्यान शेक ओनरांक लायसनां दिली। हाचो थळाव्या शेकवाल्यांक जातलो फायदो शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोसोन उक्तायलो। सरकारान एपसाक इतले बेगीन दिली की लास्ट इयर आमी म्हणटाले भरपूर बेगीन दिली, पण एपसार सुपर अर्ली म्हणटा तेश कोण म्हणजे आमकां ऑगस्टान केन्नाय हाचे फुडें डिमार्केशन करूंक ना। फर्स्ट टायम आमकां ऑगस्टान लायसन्सां दिली इतले बेगीन आनी डिमार्केशन केलें तेच वर्साक। आनी आमी चड उपकारी सीएमाने आमकां जायते हेल्प केलें। ट्युरिजम मिनिस्टरान इतलो इनिशिएटीव घेतलो, पर्सनली आपले फॉलो करून आमकां जाता तितले बेगीन लायसन्सां दिवपाक केलें। तशेंच ट्युरिजम डायरेक्टरानूय आमकां आपोरून सांगलें एपसा पण तुमकां बेगीन दिता म्हणून, आनी बेगीन दिली म्हण आमकां बेगीन घालून बेगीन चालू करपाक मेळ्ळें। इतले बेगीन इनिशिएटीव घेतलो शेकां आमकां इश्यू करपाक। आनी सदांच आमी म्हणटाले कितें आमी ट्युरिस्ट येयले शेकाना आतां आयज आमी ओपन करून ट्युरिस्टांक रावता। तशेंच शेकांच्या सुयेचेर प्रश्न केल्या उपरांत अध्यक्ष सांगता, टॉयलेटाचो मातशें थोडे कडेन प्रॉब्लेम आहा, पण आतां आमी कितें केलां आमचे जे सुयेज आहा न्हू आमी ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मिटींग घेतलेली आनी ते मिटींगेन आमकां सुवेज कॉर्पोरेशन आहा ते आमकां हेल्प करपाक सांगलां। प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे।